मंगलम् मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकी पुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गोंगुळ्ळी स्वशाखा मठाक औंदू वर्साक हे आमगेले प्रथम पंथांनी वापस येता आसाचे हाचे पयले आमी रथोत्सवाचे संदर्भारी म्हळ्यार पोरू संवत्सराक आमी हांगा आगमन केल्ले। आता मी नवीन संवत्सराक क्रोधीनाम संवत्सराक वापस आमी हांगा स्वशाखा मठाक येता आसाची। तेन्ना मी पयले संवत्सराक आयतना प्रथम जावन गेलो आमी हे राम नाम जप अभियान करताच म्हणून आमी सांगिल्ले। हेची वेदिकेरी आमी ते उद्घोष केल्ले आणि तेन्ना आमी सांगिल्ले की आमगेले दोन स्वामेले हे एक जन्मस्थान जावन आशिल्ल्या निमित्तान आमी ताजे प्रथम पंथा ताजे विषय कसन आसा ते आमी हांगाची गोंगुळ्ळींतू सांगिल्ले। आज ते आमी मार्चांतू सांगिल्ले कडे अभियान एप्रिल 17 नंतर मुंबई आस्थांतल्यान आरंभ जाले आणि लागी लागी आता 7 महिने घडील आसा आणि हे एक 7 महिन्यांतू आताच्या मी हांगा बोर्डार पळयतना लागी लागी 4.5 कोटी जप आतापर्यंत हांगा घडील आसा। सो लेखील चडची जप हे 7 महिन्यांत घडले हांगा आणि मुकाविले लागी लागी 1 वर्ष ना आणि 11 महिने मात्र उरले। सो ताजे चड जाताल म्हण आमकां विश्वास आसा। हे जप केंद्राक गंगाराम म्हणून नाव दवरलें। केलो जप केंद्रा नाव दवरताना मस्तीतले आलोचन करून दवरता आशिल्ले म्हळ्यार ते खंयचे तरी एक ताका समजावंक आशिल्ले ना कसाने एक शब्द ना कसाने एक अर्थ मॅच जावंक आशिल्ले तसले दवरता आशिल्ले। मंगलराम मंगळूरचे आणि गोंगुळ्ळीचे दवरतना खसने आमकां टेन्शन ना आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार गोंगुळ्ळी पंचगंगावळी सो गंगा क्षेत्र म्हळ्यार 5 न्हंय वट्ट जावचे तसले संगम क्षेत्र। सो त्या निमित्तान हांगा ते नामकरण करताना गंगाराम म्हणून नाव दवरताना आमकां मस्त सुलभ जालें। मंगलराम म्हणून हे करताना तेन्ना वैकीच आमकां सुलभ जालें। सो असले एक गंगाराम जप केंद्राक आमी वापस हांगा आयल्याची त्या न्हयशीची मुक्कावील वर्साक कसन हांगा रथोत्सव जाता। केन्नाही आमगेले स्वामे 1 वर्ष सोडना प्रति वर्षाक स्वामे हांगा रथोत्सवाक उपस्थिती उरता आशिल्ले। पोरू वर्स वैकच आमी रथोत्सवाक उपस्थिती आशिल्ले किंतु औंदू वर्स अचानक स्वामे मध्येची हांगा मुक्काम दिले। आमगेले स्वशाखा मठ आमी केन्नाय येता सो आमकां कशें तशें काय हे ना किंतु अचानक कशी स्वामी हांगा आयले म्हळ्यार कारण कशें म्हळ्यार मुक्कावील वर्स रथोत्सवा संदर्भारी आमकां उपस्थिती उरच्याक थोड्याची अवकाश ना आमी दुसरे कडेन अवकाश करून दिले। सो त्या निमित्तान गोंगुळ्ळीकारांक रथोत्सवा संदर्भात कसं मोक्काम मेळटा आशिल्लें ते मोक्काम आमी हे संदर्भारी दिवन गेलो। जाल्यार तुमी बेजारचे नाका रथोत्सवाक आयिल्ले ना स्वामीन मुक्काम दिले ना म्हणून सांगचे नाका म्हण कितें तरी आमी आतां दिवन गेलो ते आमी क्लियर करून घेता आसाची। किंतु आत्ताचे मुख्य उद्देश आमगेले राम नाम जप आशिल्ल्या निमित्तान गोंगुळ्ळी पेंटेचे जनान वैकेची मस्त प्रीतीपूर्वक जावन मस्तीतले नवनवीन आयाम घालून घेतले। सकाळी दनपारा सांजेरी म्हळ्यार एक भावन आसा की आमी राम नाम जप एक करता स्वामीले कृपा आशीर्वादाक पात्र जावका
कितले जाता तितले यथानुशक्ती प्रयत्न करून घेणू सर्वही जन मल्लेर मठा येऊन जप करतासाची त्या एक आमका मस्त संतोष असा की त्यामुळे 2 स्वाम्याला गाम आणि आमकां गंगोळली अंगाईल म्हळ्यार एक मस्त एक मनाक एक संतोष वर्षाक एकदा तरी आयल म्हळ्यार स्वाम्याला एक जन्मस्थानाक आयल म्हळ्यार एक मस्त शिष्यांक एक ठिकाण गुरु वैकेची एक ठिकाण परम गुरु दोन्हीची स्वाम्याला एक जन्मस्थाना येवचें भाग्य आमका पदे पदे मिळतात सो ताजेकिंता होड पुण्य आणि कसनय नामनामी लेखताची तेन्ना आयतना तांगेल बद्दल स्मृती येता तांगेल उडगास येता तांगेल भावचित्र मिळता सो खंयची एक निमित्तान गुरुले परम गुरुले एक उडगास करतसले एक अवकाश मिळता सो ताच्यान मस्त मनाक प्रसन्न मिळता मस्त एक मनाक समाधान मिळता सो त्या निमित्तान ह्या पंत आमी मंगळूरतल्यान आमी आलोचन करताना गंगोळी वैकेची एक मुक्काम दिवकाम आमी आलोचन केले त्याप्रमाणे आज आमी मंगळूरतल्यान मंगलराम केंद्रातल्यान गंगाराम केंद्राक आमी येवन पाविल्ले आसात आता तर मस्तीतलं कशी जालें की म्हळ्यार मुख्य नाव उडगासू आपे नाशीची जप केंद्रातल्यान आपेत आसाची आता खंय तरी गेल्लो म्हळ्यार स्वाम्यान मंगल केंद्राक मंगलराम केंद्राक मुक्काम दिवका गंगाराम केंद्राक मल्लेर मठ उडगास ना आता उडगास कसन म्हळ्यार गंगाराम जप केंद्र मंगलराम जप केंद्र राजेंद्र जप केंद्र म्हळ्यार अशी ते जप केंद्रा नाव देविल्ले वैकेची लोकांक उडगास दवर गेलो त्या नेशीची आमी बँगलोरांत आशिल्ले बँगलोरांत असताना जप केंद्रा नावार भिक्षा आमी थंय जप करता आशिल्ले ते उठू जापका मेळ गेलो हे जप केंद्रातल्यान स्वाम्याक भिक्षा सो असले एक नवीन नवीन लोकां कडच्यान पळोवच्याक मेळ्ळे सो हे उठू पळयतना जन कशी एक संदर्भारी एक विषय स्वाम्यान प्रस्ताव केलतना ना संस्थाना तर्फे कसं एक विषय समाजाक दिलतना समाजात जन कशी ते स्वीकारले म्हणून गेलो त्या वेळार आमकां पळोवच्याक मेळ्ळें आसा तातूंत एक म्हळ्यार आमगेले गंगाराम केंद्र आणि तू आयच्या दिवसाक हे एक 7 दिवसाचे मुक्काम हांगा वास्तव्य आमी अवकाश करून दिल्ले आसाची आणि हे एक 7 दिवसाचे मुक्कामान तू जाल्ले तितले चड आमी राम नाम जपांत सहभाग जेवच्याक आमी प्रयत्नशील करताची एक 2-3 कडे भायर वच्चे कार्यक्रम आमी गांथून घेतले किंतु यथानुशक्ती आमी राम नाम जपांत उपस्थिती वरून गेलो तुमगे लोटूची प्रभू रामचंद्र देवाले त्रयोदशाक्षर राम नाम जप करतसले एक संदर्भ मिळेला आसा आमकां तू प्रति एकेकडे गेल तशीची उट्टू लोकांक उट्टू बसून गेलो एक राम नाम जप करतसले अवकाश मिळे आज मिळता आसा बट मुखार अशीच अवकाश मिळच्याक मस्त विरळ आता त्या निमित्तान आमकां मस्त कडे मुक्काम मस्त कडे भेटी मस्त कडे जप केंद्रांत उपस्थिती प्रत्येकडे एक करच्याक आमकां अवकाश मिळे सो ते एक आमकां मस्त संतोषाचे विषय जावन गेन आसा आणि 11 महिने अशी जी चलच आसा आणि मुखावेल दिवसांत तो आमगेल्या फायच्या दिवसाक सेकंड फेस 110 220 दिवस फायच्या दिवसा जाता आणि फायच्या दिवसानंतर आमगेले जप केंद्राचे उठू जप केंद्राचे जप कितले जाले म्हणले एक संख्या तुमकां पळोवच्याक मेळटा आता हरशी सांगता जाल्यार 220 दिवसांत उठूची आमगेले जप केंद्राचे संख्या पळयल्यार ताजेकिंता चड जाले लागीं 220 दिवसांत 220 कोटी जावपाक किंतु आमकां 220 दिवसांत लागीं 240 कोटी जप आतां पर्यंत जाल्लेले आमकां दिसून येता सो थोड्याची जप आमकां देवाल अनुग्रहान चड आसा हाजे पयले स्टार्टिंग करताना गंगोळी सांगले 1 महिना आमी तयार केले एप्रिल 17 आरंभ केले 1 महिन्यान तो आमी हे करताना उट्टू मायनसार आशिल्ले कडेरी 1 महिने जाल्या नंतर आमी मीटिंग आपले उट्टू जप केंद्राक आणि अशी आसा कसं नाही कितें
तांकांही संशय आशिल्ले आरंभा दिवस केन्ना आपुका टाइम हे ते मस्तीतले गोंधळ आशिल्ले. सो 1 महिन्यानंतर केन्ना वापस मीटिंग केले, वापस सर्व ही जनान हे केले. पावसाळी म्हयन्यान तू राम नाम जपाचे मस्त पावस जालो. इतलो पावस जालो की म्हळ्यार आमका लेकिलकिंता चड जप करचेक जाले. एक वाराक 7 कोटी जावक आशिल्ले. कडेर कडेर अशें जालें की म्हळ्यार 1 वाराक 12 कोटी वैके पाविल्लो आसा. सो असं एक संदर्भ पळोवचेक मेळ्ळो आसा. आतांनी वापस लग्न, वापस मुंजी, वापस आनी कार्यक्रम म्हणून आनी थोडे वैर जाता आसा. किंतु संतोष आसा की म्हळ्यार एक टेन्शन ना. 220 दिवसाक 220 जावका, किंतु 240 आसा. सो थोडे खंय तरी कमी जाल्यार वैकेची आमकां वापस त्या लेवलार व्हरचे तशी संदर्भ समाज बांधवान दिल्लो आसा. तंतू गंगाराम जप केंद्र हे जप केंद्राक एक्स्ट्रा आणि उपकेंद्र म्हणना. मंगलरामाचे जप केंद्र सोडून 9 उपकेंद्र असतात तांकां. एक जप केंद्राक ताच्या अंतर्गत जाऊन गेलो 9 सब सेंटर आसा. तो 9 सब सेंटराच्या पैकीची जप तांकां मेळटा. किंतु आमगेले गंगाराम जप केंद्राक खाली हेची एक सेंटराक उठ्ठलो हांगा येवन हांगा करता आसाची. थंय म्हळ्यार मस्तीतलो विशाल हे आशिल्ले तेन्ना परिसर व्हड आशिल्ले जेन्ना गांवचे लोक मस्त कडेची वांटून घेतिल्ले जेन्ना थंय उपकेंद्र चड करता पळय. किंतु गंगोळे पेड्ड्यात उठूचे आमगे लागीं आशिल्ले जेन्ना हे एक जप केंद्र करचेक अवकाश मेळ्ळे. आता लोक अशी आमकां विनंती येता की म्हळ्यार तागेल घरांत कसले तरी एक फंक्शन असल्यार 1 तास राम नाम जपाक दवरता. सो इतलेक राम नाम जपा बद्दल ना राम नाम जप करता म्हणलेक उत्साह थंयचे जनान आमकां दाखयता आसाची. 1 तास आमी जप करताची. जप करून घेवन ते जप केंद्राक आमी पावेसिताची म्हणून घेवन आमकां आमगेले विनंती घेता आसाची. सो सत्यनारायण जेवो एक तागेले जन्म दिवस असल्यार वैकेची तो 1 तास की अर्ध तास राम नाम जप करून घेवन बाकी तागेले व्यावहारिक काम करून घेता आसा. म्हळ्यार इतले रितीन जप केंद्र जावका म्हळ्यार जप जावका, स्वामेल संकल्प जावका म्हळ्यार उद्देशाक आमगेले समाज बांधव परिश्रम घेता आसाची. ह्या परिश्रमाक आमगेले प्रभू रामचंद्र देवान सर्व लोकांक अनुग्रह करता. तांगेले कष्ट की कसने एक दुरीत की कसने एक आरोग्य समस्या की ते सर्व ही राम नाम जप केले निमित्तान ते सर्व ही परिहार जावका याची आम्ही मागणी करत. आम्ही त्यात कोण संकल्पांतू खंचे रीतीर वैकेची वैयक्तिक खंचेही विषय घालना. तुम्ही जर संकल्प जर वाचिले रे तंतुटूची आमगेले निष्काम पूर्वक जाऊन गेलो आमका तंतु बरेताना मोक्षप्रद जावका म्हणले विषयीची तंतु बरेल आसा. तंतु कसनेची हे जावका त्या जावका अशी जावका तशी जावका असल खंचेही विषय बरे नाशीची सर्व समाज बांधवांक बर जावका कसने आम्ही एक पातक केलेलं असले ते निवारण जावका त्या नैशीची उत्तम ज्ञान प्राप्ती जावका आणि उत्तम भक्ती प्राप्ती जावका आणि उत्तम मोक्ष इतले विषय संकल्पान घातले बिना बाकी हे जावका त्या जावका हे जो कसने आम्ही प्रस्ताव केला कित्याक म्हळ्यार निष्काम जावन गेलो. आम्ही जर देवाल सेव केलं म्हळ्यार निष्काम जावन कसने अपेक्ष करनाशी देवाला आम्ही जप केलं म्हळ्यार तो खंडितही तागे मनाक जावका असेल उठ्ठू ही इष्टार्थ तो परिपूर्ण करून दिता. हट करून घेवन देवाला एक मागील म्हळ्यार मस्त कष्टार पडता. आम्ही केन्नाय एक उदाहरण दिता उरताची. एक पंता एकलो भक्तू देवा लेगी हट करून घेवन मागता म्हाका हे जावका म्हाका त्या जावका अशी जावका तशी जावका. देव सांगता पळय आता तुका योग्य काल आयिल ना तुका योग्य काल आयिल तेन्ना हांव तुका अनुग्रह करता आत्ता मागचे वच नाका म्हणून सांगता ना 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 म्हाका आत्ता जावका म्हणून हट करता. तेन्ना देव कसन सांगता म्हळ्यार जायत तू आता कसन विचारता पळय ते हांव तुका अनुग्रह करता किंतु तू कसन मागता पळय
ताजे 2 पट्टीनं तुगेले बदीच घरा कोण आसा पळय ताका हांव 2 पट्टीन एक्स्ट्रा दिता, तुगेले नेबर कोण आसा ताका हांव एक्स्ट्रा दिता म्हणून सांगलें. म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, दिवचे अडना म्हणून न्हू ते भक्तान सांगलें. पळय आलोचन कर, तुका 1 मेळ्ळें रे, बगल्या घरच्याक 2 मेळटा म्हणून सांग. कडेन रे जायत म्हणून न्हू ताणें ओप्पीक दिलें. ओप्पीक दिलतना पयलीं ताणें सांगलें म्हाका एक कार जाव का म्हणून सांगलें. कडेन रे हाका कार दिले फुडें ना बगल्या घरच्याक 2 कार प्राप्त जाले. पयलीं ताणें हं म्हणलें वय, किंतु ताका 2 कार मेळ्ळे नंतर ताका आलोचन जालें म्हाका 1 कार ताका 2 कार मेळ्ळे. कडेन वापस प्रार्थना करता की म्हाका एक बंगलो जाव का म्हणून. हाका 1 बंगलो मेळ्ळो, ताका 2 बंगले मेळ्ळे. कडेन रे ताका एक नंबर आलोचन करचे जाल्यार की प्रार्थना करचे हांवें, देवाले मागचे हांवें, म्हाका 1 मेळटा आनी प्रार्थना करनाशी ताका 2 मेळटा आसा म्हणून. सो आतां कशें करचें म्हणटना आतां तागेले विपरीत बुद्धी चाल जाल्या. इतले पर्यंत बरें आशिल्ली बुद्धी, किंतु आतां विपरीत चाल केल्या. आतां तांकां कशें सांगलें म्हळ्यार मागेले 1 हात काड म्हणटना तागेले 2. सो असले विपरीत बुद्धी चालू जाता. तातूंत केन्नाही देवा लेगी हर्ट करची की हे जावका की ते जावका की केन्नाही आमी प्रार्थना करनाशिची. ताका केन्ना योग्य समय आसा, केन्ना परिपक्व जाता तोची जी अनुग्रह करता. आमी खाली बरे कर्म करचे मात्र आमगेलें कर्तव्य, जीवचे दिनाशी उरचे ते रामदेवान हातांत आसा. तातूंत कोणेहीची चिंत करनाशिची, फल मेळत की मेळना की कसलेय चिंत करनाशिची. खाली तुमगेले कर्म करच्यांतूची तुमगेले आसक्ती दवरा. बाकी फल तुमगेले योग्यता अनुसार योग्य समयाचेरी तो तुमकां अनुग्रह करतालोची. हे मात्र अनुग्रह करना म्हणना, अनुग्रह करताची, किंतु थोडे समय लागता. केलो पंता मस्त लोक आमगेले अशे विचारतात की स्वाम्यान म्हळ्यार हांव अशी देवस्थानाक गेल्लो, दर्शनारी गेल्लो. दर्शनार कशें सांगलें की म्हळ्यार तुका लग्न जाता म्हणून सांगलें म्हणून एक आशीर्वाद केले. ना एक विषय सांगला बेगी जात्रा मुकाबील मार्च महिन्या भितर जाले. हो मे महिन्यात येवन विचारता आमकां मार्च म्हयने जालें आनीक मागीर लग्न जालें ना. दर्शनार सांगिल्लें मार्चान तूं जावंक आशिल्लें, मे म्हयने जाल्यार रे आनीक लग्न जालें ना. आनीक कोण केलो तोय तशें सांगलो हांव वेंकटरमणाक सांगून घेतलें आनीक मागीर काम करून दिलें ना म्हणून तो सांगता आसा. तुम्ही प्रार्थना केलं पुढे ना देवान दिवका म्हणून ना. तुम्ही प्रार्थना केलं पुढे ना देवान दिवका म्हणून ना. तागेल स्व इच्छा आसा दिवका की नाका ते तागेल हात. आता घरांत बशिल्ल्या औस वैकेची एक पंत ताका चरडाक एक पंत चॉकलेट दिलं बा. चरड आनी वापस चॉकलेट जावका म्हणून मागता की तो औस दिना. कित्याक दिना कित्याक म्हळ्यार आनी चॉकलेट दिलें म्हळ्यार आनी वापस दांत हे जाता, दांताक त्रास जाता, नाजे कीड जाता म्हणून कसं करता एक चॉकलेट दिता आनी चॉकलेट दिना. म्हळ्यार चरडाक म्हळ्यार हावसूक चरडाक दिवचें मन ना म्हणून अर्थ वे. एक दिवका म्हणून आसा किंतु योग्य समय न्ही. एक पंत दिले न्ही आता आनी वापस दिवका जाल्यार तितलो समय ताणें राखता कडे वापस विचारतना हावस वापस दिता. देवान हांव वैके तशी एक कसकी आमकां देवान दिल्लो आसा वापस तूं वचून गेलो देवान हांव प्रार्थना केले आनीक देवान दिलें ना. हांव दिवसा अभिषेक करता आसा दिवसा शियाळ दिता आसा भटमा म्हाका सांगून घेतले आनीकच म्हाका अनुग्रह केलो ना म्हणून हे केल्ल्यान तो अर्थ ना. कित्याक म्हळ्यार देवाक गुर्त आसा की केन्ना दिवका कशी दिवका कितले दिवका कोणा दिवका खंय दिवका हे उट्टू हाका प्रश्नेक देवालेक मात्र उत्तर आसा. जर ते आनीक आमकां मेळना तर तुमी आलोचन करा देव ताजेकिंता चड दिवचेक आलोचन करता आसा म्हणून तुमी लेखा. आतां दिल्यार 5 रुपया मेळटाले आनी थोडे वेट केले म्हळ्यार 100 रुपया दिवचे देवाक मन उरताले. आमकां ही
तशी जाल्ले बेंगलूर आम्ही एक आमगेल्या स्वामिनाची स्थापन केलं तसं वास्तू वसती निलय आम्ही 2018-19 सालागी स्वाम्यान बांधचे कार्यक्रम केले बांधून जाले कडे स्वामी गत जाले 2021 कडे स्वामीला मना आशिले तर उद्घाटन करकाम पण तांगेल संकल्प परिपूर्ण करचे कितीरी आम्ही डिसेंबरांत वचून 2021 डिसेंबरात वचून उद्घाटन केले आरंभ केलं 2018 19 20 कडे कोविड आले 21 झाले आम्ही उद्घाटन केलं उद्घाटन करून 2-2.5 वर्ष झाले तरीही काही ना मस्त लोकांना विचारले बिल्डिंग बांधले खाली असा कोणे आईल ना हे झाले त्या झाले आमक कसं नाही संबंध ना आणि कोणे आईल ना म्हणून आमक कसं नाही दुःख ना इथलं खर्च झाले वापस आईल ना मठान घालले पैसे कसं नाही आमक आहे ना आम्ही सांगले की जर विळंब जातासा ना कोणे येताना ते बिल्डिंगांत राखचक देवाल कसकी चढ दिवचे मना सुरताले म्हणून आम्ही असे आम्ही उत्तर केले आज आम्ही चलोचे गेले रे आम खाली एक 50 रुपये मिळता असून म्हणले का आम्ही त्याची बिल्डिंग आम्ही रन करचे गेले रे 50 रुपये मिळत असेल आज कोणकी दुसरी व्यक्ती येऊन गेलो उठू बिल्डिंग घेऊन गेलो 50 किंता 2 पटीन तोची दिता असा म्हणजे इतलं वेळ द्यायला वैकेची दमाना बऱ्याक केली आमक गोत नाशिले लोक विचारत आशिले आणि खाली असा कोणे घेतानाची कसे नाही कित्ते किंतु आज पळयताना लेखील किंता चढ तोचीचे आता हाडूसून दिता असा सो अशी आम्ही केलोपंता अधैर्य जाताचे हे जलना त्या जलना काम जलना किंतु थोडेची समय गेले रे देव ताजे किंता चढ दिता आशिले एक अनुभव स्वतः आमकाही जाले ना जाल्यार रे अनेक लोकांकही हांगा बशी लोकांकही जालेले आसा अंतू हे एक 7 दिवसाच्या मुक्कामांत विशेष जावन सर्वही गंगोळी जन आमगेले हे राम नाम जप अभियानांतू स्वामील उपस्थितींतू रामदेव वीर विठ्ठल हांगा आशिलतना सर्व लोकांतू उपस्थिती जावचे कित्याक म्हळ्यार तेन्ना आम्ही हांगा असतानाची आम्ही गंगोळी असतानाची हे उद्घाटन म्हळ्यार उद्घोष केल्ले आमकां कुमटांतू सांगचे अवकाश आशिल्ले किंतु आम्ही थंय सांग नाशिची गंगोळींत येवन आम्ही सांगले 2 स्वामेले जन्मस्थान म्हळ्यार कितें त्या निमतान स्वामेल हे गंगोळी गांवांत हांगा बहु संख्येन राम नाम जप जावं तशी सर्व लोकांना सहकार करता तदनंतर सर्व लोकांना आमगेल्या पर्तगाळी मठाचे हे महोत्सवांत वैकेची तुम्ही सहभाग जावका आणि हे 7 दिवसाचे मुक्कामांतू तुम्ही कशी तुमका अवकाश असा तशी तुम्ही रामदेव वीर विठ्ठलाले सेवेक ना अनुग्रहाक तुम्ही पात्र जाता म्हणून आम्ही अपेक्षा दवरलेली आसा तशी आयच्या दिवसाक स्वामीले वास्तव्य गंगोळी आशिल्ल्या निमित्तान अनेक भाविक जनांना अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जाऊन स्वागत केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू मल्लेर मठांतू तशीच आमगेल्या गंगोळी गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची श्री कृष्णार्पणमस्तु।